दीस आयतार, नोव्हेंबराची 30 तारीख 2025. ख्रिस्त येण्याच्या काळाचो पयलो आयतार. पयलें वाचप इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 2 ओळ 1 तावन 5 पर्यंत. जुदा आनी जेरुसलेमा विशीं आमोजाच्या पुता इसाइयान देखिल्लें दृश्य. अंतिम दिसांनी अशें घडतलें. सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरावयर उंच उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वाळून येतलीं. जायत्यो परजा ताचेशी येवन म्हणटल्यो, येया, सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडोया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिराक वचुया. तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतले आनी जेरुसलेमातावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां मदें तो न्याय करतलो आनी जायत्या परजांक नीत करून दितलो. ती आपल्यो तलवारी मोडून नांगर करतली आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतली. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तलवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. जाकोबाच्या घराण्या, ये, सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलुया. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. कीर्तन 122, 1 तावन 2, 4 तावन 5, 6 तावन 7 आनी 8 तावन 9. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटना केदो व्हरतो संतोष म्हाका भोगलो. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटना हांव संतोसलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा. तुज्या दारवाटाचेर आसात आमचीं पावलां. तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पाय. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबान बांदलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर चडून येतात कुळयो, वय, सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटना हांव संतोसलो. सगळ्या म्हज्या भावा भयणी आनी मित्रां पासत शांती तुका म्हणून हांव मागतां. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा बिडार करून आसा देखून तुका नंदन जावं म्हणून हांव प्रार्थितां. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटना हांव संतोसलो. दुसरें वाचप. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 13 ओळ 11 तावन 14 पर्यंत. भावा भयणीनो, कसल्या वेलघडयाक आमी पावल्या म्हूण सांगून तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचें तारण आमी सतमनूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां कवचां न्हेसया. आमचें साल समकण दिसा उजवाडाचे येतल्या जाणांक सहजल्लें जावं आसूं. पोटार्थपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बासकळपण, झगडीं वा मोसोर आमकां नाका. सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचें झुजां कवच तशें नेसा आनी कुडीच्या ओडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडां सोडून सोडा. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. तुजी काकूळट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची चडवण कर. आलेलुया, आलेलुया.
शुभ वार्ता. सामात्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 26 वळ 37 तावन 44 पर्यंत. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतालो त्या काळारय घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो आनी तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतालो, लग्न जातलो आनी लग्न करून दितलो, आनी पुर्तुगाल येवन ते सगळे वाळून वसासर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारय घडतलें. तेदवां शेतान असलेल्या दोगा दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दांत्यार दाळून बसलेल्या दोगी स्त्रियां मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणात. उगडास दवरा. सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हणून घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतेनातले घडये मनशापूत येतलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. क्रिस्त येण्याचो काळ सोम्याच्या येण्याक अत्रेकून रावचो काळ. नाताला फेस्ता दिसा देव मनीस जाल्ल्या जेजूक स्वागत करूंक तयार करचो. हाची वाचपां सोम्याच्या येण्याक फावो ती तयाराय करूंक उलो दितात. पयलें जागृत रावाचें. धन्याक राखून रावच्या साकराभरी जागे आसाचे. दुसरें काळोखाक पाट करीचे. उजवाडाचें कवच न्हेसाचें. सांपावलून सांगचे प्रकार खोटेपण सांडून सोम्या जेजूच्या उजवाडान चलाचें. तिसरें खाळान आसतना मागणें करूंक जागवण दिता. मागणें केल्ले वरवीं आमचें जिवीत फळां भरीत जाता. चवथें बऱ्यो करण्यो आदारून बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक उलो दिता. सोम्याचें येणें 2 रितीचें. पयलें येणें 2000 वर्सां आदीं घडलें. देव मनीस जालो हें पयलें येणें. दुसरें येणें अंतकाळार घडतलें म्हणून आमच्या वाचपांत उल्लेख केला. जेजू ख्रिस्त सर्गार चडून गेल्ल्या बरी परत पाटी येतलो म्हणलो हर एक क्रिस्तांवाचो विश्वास. आमचे थंय आसलेली काळोखाची मोडां पयस करून उजवाडान जियोन सोम्याच्या येण्याक तयाराय करया.